हय ड्रावनींग केसीसच्या बाबतीत जो आसा पळय न्ही ऑलरेडी खरें म्हणजे ते काम दृष्टी प्रायवेट एजन्सी जेचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सोंपयल्लो आसा. आतां ऑफकोर्स तांकां आमी काल इन्स्ट्रक्शन दिलां की एडिशनल IRBचे काही पुलिसीस जे आसा पळय न्ही हे आमी डेप्यूट केल्या. आमी सगळ्या टुरिस्टांक आव्हान करता की आमी अशे टुरिस्ट पळयले तेच्या कडेन रिपोर्ट घेतले. 5 जाण पयर जे 14 जाणांतले जे 5 जाण बुडले पळय न्ही तांकां पयलीं एक टायम भायर काडले आनी सगळे ड्रंक आशिल्ले तांकां भायर काडले. परत वचूं नका म्हणून सांगलो. सी रफ आसा म्हणून सांगलो. तेन्ना हांवें रिव्यू घेतलो. भितरले परत गेले जाल्यार 5 जाण बुडलेले तेच्यानी 3 जाणांक वयर काडले. ओके म्हणटा तेच्या भितरले 2 जाण जे आहा पळय न्ही ते कर्नाटकांतले गेले पळय 2 जाण तेजे बेळगांवचे ते 2 जाण बुडले. म्हणजे लोकांनी शेवटी गोंयांत जो ट्युरिस्ट येता हांकां सीच्या बद्दल खबर ना. तांच्यांनी अशा पद्दतीन रफ सी आसतना भितर वचप योग्य न्ही. बट प्रिकॉशन म्हणून आमी दृश्टीक सांगलां की तेंच्यांनी एडिशनल स्टाफ जो आसा हो डेप्यूट करचो आनी ऑलरेडी हांवें IRBक इन्स्ट्रक्शन दिला. पुलीस फोर्स एडिशनल पुलीस फोर्स जो आसा पळय न्ही अशा जाग्यार घालपाचो ऑलरेडी ताका इन्स्ट्रक्शन. जे हॉटस्पॉट आसा किंवा ब्लॅक स्पॉट आसा ज्या जाग्यार मॅक्झिमम लोक बुडपाचे चान्सीस आसा थंयसर ऑलरेडी आमी अशें घालपाचें ठरयलां आसा. ते कालच्यान गेले ताजेर ऑलरेडी एन्फोर्समेंट जे आसा पळय ते सुरू करपाक लायला तांकां आनी ताकाच लागून म्हणजे ऑलरेडी बरेचशे फावटी कशें जाता खबर एन्फोर्समेंट केल्या उपरांत मागीर ट्युरिस्टांक धरता म्हणूनय रिएक्शन येता. बट ऑलरेडी आमी एन्फोर्समेंट करपाक लायला पब्लीक प्लेस. पण अशा पद्दतीन हे करतले पळय हय पब्लीक ड्रिंकिंगाक धरता कांयच जावचें ना. बरो ट्युरिस्ट येवपाक जाय म्हणजे आमी रस्त्यार पिवंक दिवपाचें तांकां. So there are allegations that the tourism minister is not capable to handle such situation. Opposition म्हणटा अपोजिशन सगळे करीत आसता. अपोजिशन कितें करता.